माशेलच्या देऊळवाड्यार आशिल्ल्या रस्त्यावयल्या लोखंडाच्या रेलिंगाक लागून येरादारी करप्यां खातीर धोकादायक स्थिती निर्माण जाल्या। हो रस्तो अशीर आसूनय व्हडले व्हडले ट्रक हांगाच्यान यो वच करतात, देखून अपघाताची शक्यताय न्हयकारूंक ना। हाचेर पंचायत तशेंच भौशीक बांदकाम खात्यान लक्ष घालून हे रेलिंग दुरुस्त करचे अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या। माशेलान तुम्ही पाहिला हो रोड जो आसा हो रस्तो जो पळय आसा तो देवकी कृष्णाच्या देवळा कडेन वता आणि हांगा दिसाक शेकड्यांनी वाहनां येता। त्याच प्रमाणे सायडीनी जर पळोवंक वचत जाल्यार हांगा दुकानांय आसा आनी ताका लागून लोडेड ट्रक जे पळय आसा तेय येता आनी हांगा तुमी हाची अवस्था कितें जाली ती पळयता। रॅलिंग जे पळय आसा हाचे जे सायडीक सिमेंटेड आशिल्ल्यान ताचे आसा आनी ही रॅलिंग करपाची शक्यता आसा आनी एक व्हडलो अनर्थ घडपाची शक्यता आसा। एक तर भितर घरी वचूंक शकता, फोर व्हिलर वचूंक शकता, इवन जे पळय लोडेड ट्रक येता तोय भितर वचूंक शकता आनी एक मोठो अनर्थ जावपाक शकता। त्याच दृश्टिकोनांतल्यान पंचायतीन किंवा हेर कोण जे पळय संबंदीत अधिकारी आसा तांच्यांनी हें लक्ष घालून जाता तितले बेगीन हें रॅलिंग घालून हांगा हो रस्तो क्लियर